मुख्यमंत्री असा दुयेत तांकां जाला कॅन्सर पूण ते सांगपाची जबाबदारी तांचे फॅमिलीची म्हणटा विश्वजीत। पोळे आणि पत्रादेवी चेकपोस्टार आडायले नुस्त्याचे ट्रक एफटीए कडेन नोंद नाशिल्ल्यान रातच्या 2.5 वरांचेर 50 ट्रकांक वचचें पडलें परत। भलायकी मंत्र्याचे फॉर्मलीन वादाचेर खर वखद। आमकांय तुमचे वरवीं वागयात समलिंगी तृतीयपंथीयांचो लोकांक उलो। शेनवारा पणजे काडली जागृताय रॅली। कोल्हापूरच्या एका मनशाक ओल्ड गोवा पुलिसांनी केली अटक। बाळगिल्लें बेकायदेशीर पिस्तूल भोगतलो 6 म्हयन्याची पुलीस कस्टडी। आता खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक स्वादुपिंडाचो कर्करोग आसा हे विशीं कल्पना आशिल्ली पूण आता सरकारानच हे मान्य केलां। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन शेनवारा सांगले मुख्यमंत्र्यांक कॅन्सर आसा। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे भलायकेचेर कितें उलोवप वा ना उलोवप हो पुरायपणान ताच्या कुटुंबाचो अधिकार अशें तो म्हणटा। मुख्यमंत्र्याच्या भलायके विशीं काँग्रेसीक म्हायती जाय जाल्यार ते कोर्टान वचूंक शकतात अशें मंत्री विश्वजितान सांगले। मुख्यमंत्र्याचे भलायकीची खबर दिनात म्हूण कोर्टान वतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन शुक्रारा दिल्ली। त्या फाटभुंयेचेर मंत्री विश्वजितान प्रतिक्रिया उक्तायली। He is the Chief Minister of Goa and the fact is that he is not well. He has got pancreatic cancer. There is no hiding of this fact. But what is his present condition? You know that he has been brought back from AIIMS. He is at home. Let him be peaceful with his family. That much right he has after serving the people of Goa that if he wants to spend some quality time with his family, nobody has the business to ask. It is a question of his family to declare it, not to me. पण त्याच बरोबर मनोहर पर्रीकरचे आरोग्याची स्थिती जितेंद्र देशमुख कोर्टान गेल्यार चला म्हणून सांगा कोर्टान कित्याक ते काँग्रेसाकडे मुद्दो ना त्याच्या जीवना फाटल्यान लागल्या। अरे मनशाक जर बरो ना तेका त्याच्या फॅमिली कडेन रावून दी योग्य ते टायमार तुमकां कळटलें कितें आहा तेका अधिकार आहा तेंच्या फॅमिलीक की आमी कितलें इन्फॉर्मेशन भायर दिवप। आरोग्य मंत्री म्हणून म्हाका खबर असले तरी हांव उलोवंक शकना ह्यो गोष्टी। तांकां कोर्टान काँग्रेसाक वचूंक जाय वचून दी कोर्टान। ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा अँड द फॅक्ट इज दॅट ही इज नॉट वेल। ही हॅज गॉट पॅनक्रिएटिक कॅन्सर। देर इज नो हायडिंग ऑफ दिस फॅक्ट। व्हेंटिलेटर आणि एईडी उपकरण आशिल्ले अत्याधुनिक लायफ सपोर्ट अँब्युलन्स तशेंच आपतकालीन सेवा केंद्राचे उक्तावण हळदोणा जालें। जानूस गोन्साल्विसाची आवय इवेत गोन्साल्विसाचे हस्तुकी ह्या केंद्राचे उक्तावण जालें। गोंयभरच्या सगळ्या भलायकी केंद्रांनी आपतकालीन सेवा केंद्र उबारतलो म्हणपाचे मंत्री विश्वजितान परतून एकदा सांगले। You see, where you can revive the patient, you can do any kind of emergency care. You don't have to run anywhere. They will stabilize the patient and take the patient from here to either to the district hospital based on the emergency or straight to the Goa Medical College, where there will be a doctor 24/7 inside. So that doctor will be responsible for the patient who comes in. Suppose in the night you get a cardiac issue, that they will stabilize it here. Now we are also going to link this to a new program which we are starting called the STEMI program. So if it is a heart attack patient, then you can thrombolize the patient and stabilize the patient by giving a specific drugs that basically opens up the blocks and stabilizes the patient so that we can increase the window period. So this we are doing for cardiac cases. After that, we want to start thrombolizing patients for stroke, where one of our doctors is going out to America for training. So once that is done, we will be in a better position to deal. And now what we are doing is every primary health center will have one emergency room. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार। काणकोणच्या पोळे आणि पत्रादेवी चेकपोस्टार भायल्यान नुस्तें हाडपी 50 ट्रक पुलिसांनी आडायले आणि परत धाडले। ह्या वाहनांची गोंयच्या एफडीए कडेन नोंद नाशिल्ल्यान रातच्या 2.5 वरांचेर तांकां परत वचचें पडलें। एफडीएन पुलिसांक खर पावलां उबारपाच्यो सुचोवण्यो दिल्ल्यो। ते वटेन मडगांवच्या होलसेल नुस्तें वेवसायिकांनी 1 नोव्हेंबराच्यान भायल्यान नुस्तें हाडपाचें बंद करपाचें थारायलां। तांकां मडगांवां नुस्तें तपासपी लॅब सुरू जाल्ली जाल्यार विश्वजीत राणेन दक्षिणेन अशी लॅब सुरू करपाचे दिकेन पावलां उबारिल्लीचें सांगलां। कायद्या प्रमाण नोंदणी करूंक नाशिल्ल्या नुस्तें वेवसायिकांक गोंयांत नुस्तें हाडपाक मनाय करतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगिल्लें पूण कारवाय मात जायनासली। राणेन दिल्ले वखद ट्रकवाल्यांक म्हारग पडलां। कारवारचे ट्रकवाले खुबळ्ळ्यात। नुस्त्याची येरादारी करपी एक ट्रक ड्रायव्हर म्हणटा आमकां ह्यो एफडीएच्यो कटकटी नाकात। नुस्त्या खातीर एसी वापरात म्हूण सांगलां। आमी नुस्तें हाडटात आयस्क्रीम न्हय। आमी हाय क्वॉलिटी नुस्तेंच हाडटात। तुमचे ट्रक कर्नाटकान आडयतात। गोंयच्या वाहनांक कित्याक लागना एफडीएचे कायदे तो विचारता। आयकात ताची उतरां। कारवारच्यान कुंकळ्ळी 70 किलोमीटर डिस्टन्स। आमी एफडीए रिजन काढून घेवन आमचे एफडीएचे परमिशन जाय म्हणून आमचे काल रात्री गाडी हाडले। इन्फॉर्मेशन ना काय ना।
आमचे गाडी फॅक्टरी जावचे म्हळ्यार मटेरियल एकदम टॉप क्वालिटी मटेरियल तो आनी इन्सुलेटर व्हेकल आमी पॅक करून धाडटात ते एफडीएची गरज कितें आसा आसल्या बी तुमी कळया न्ही तेका एसी रावूं जाय म्हणटा एसीची गरज आमी आयस्क्रीम सोडा हाडटे आसा आमचे मटेरियल एक 2 अवर्सात वचून फॅक्टरीक पावता जर आमचे मेळट जाल्यार बी आमचे बिग रेटा वयता आमकां लॉस जाता सो हेंचे टॉर्चर स्टार्ट जाला इवन तुमकां एफडीएची इतले हे आसता तुमचे गोंयचे गाडी कित्याक एफडीए सांगा तुमी आमचे 150 गाडींतल्यान 100 गाडी वापस गेले त्यांची परिस्थिती किती खबर ना पण तुमची 150 गाडी तुम्ही कर्नाटकात धाडले तुम्ही कर्नाटकाचे आणि गोवाचे व्यापारी मध्ये द्वेष हाडून पळयता कितें हेजे कितें अर्थ म्हाका कळना तुमकां आमची तरकारी येता आमचे भाजीपालो येता आमचं दूध येता आमचे कडच्यान करंट घेता थंय आमी हे घालना आनी तुमकां पिशा भितर आमी फार्मालीन घालून वायट करचे आमकां कितें गरज आसा तुमकां तितलें जाल्यार आमी बी सगळे एक जातले कारवारचे आनी कर्नाटकाचे फुले व्यापारी लोक एक जावन आमी बी गोंयचे गाडी बंद करतले तुमकां कितें रूल्स लागता आमकां कितें रूल्स तुमी लावला ते रूल्स तुमी तुमच्या गाडयेक बी लाय म्हणून आमी स्टॉप करतले हेजेर आमचे तुमचे रिलेशन वायट जातले सो गोंयचे व्यापारी लोक राजकीय मुखंडा कडेन बसून घेवन हेजे प्रॉब्लेम सॉल्व करून आमकां आनी तुमचे रिलेशन आसा ते बरें करून दवरचें म्हणून हांव सांगता कायदेशीर परवानो नाशिल्लीं वाहनां आडयात आनी परतून धाडात अशी स्पश्ट सुचोवणी पुलिसांक आनी आरटीओक मुखेल सचिवा कडल्यान मेळिल्ल्यान खर कारवाय सुरू केल्या अशें काणकोणचो निरीक्षक प्रभुदेसायन सांगले काल 26 तारखेक गव्हर्मेंटातर्फे एक ऑर्डर इश्यू जाली अंडर सेक्रेटरी हेल्थान ऑर्डर केली इश्यू इम्प्लिमेंटिंग स्ट्रिक्ट गायडलायन्स इश्यूड अंडर फूड सेफ्टी रेग्युलेशन तातूंत आमकां पुलिसांक आनी आरटीओक तांणी इंस्ट्रक्शन दिलें की जे ट्रकांक फीश घेवन येतात ते ट्रक तांकां ट्रान्सपोर्टर्स लायसन्स लागता अंडर फूड सेफ्टी स्टँडर्ड्स रेग्युलेशन्स आनी जर तांणी ती घेवना एफडीए कडल्यान आयदर गोवा एफडीए ऑर तांच्या नेटीव खंयचे स्टेट आसा तांचे एफडीए जाल्यार तांकां एंट्री दिवची न्ही तेवटेन भायल्यान नुस्तें हाडपी वाहनांक एफडीए मान्यताय घेवचीच पडटली नुस्त्याचे बाबतींत सरकार गंभीर आसा अशें पत्रकार परिशद घेवन भलायकी मंत्री विश्वजीत राण्यांक सांगचें पडलें काल रातचे 12 आमी आमचे ते सर्क्युलर जो आहा तो सर्क्युलर आमी इम्प्लिमेंट स्ट्रिक्टली केल्लो आसा आनी ह्या तरेचो स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट केल्लो आसा दॅट वी हॅव टोल्ड द पुलीस that not only the 2 points of Polem and Patradevi but all entry points of Goa need to be monitored by the police. Further, my communication will be sent on Monday morning to the DIG through the Secretary Health saying that in view of the decision taken and the decision and circular being implemented which has come into force from the midnight of yesterday, midnight at 12 o'clock, we are not going to allow any truck transportation or traders of fish bringing fish inside the state of Goa without the compliances. आणि त्याच बरोबर सोमारा नाल्यार मंगळारा विजय सरदेसाय घेवन आमी आमचे माझे मित्र विजय सरदेसाय घेवन आमी साऊथ गोवा एक्सप्लोर करतले जी एरिया हेल्थान आसा ती एरियान लॅब आमी घालूं शकता काय कित्याक पयलीं आमी आजिलो म्हणून आमी ठरयल्ले ते आजिलो रेडीमेड बिल्डींग आहा एक कडेन आमची ट्रेनिंग करून तांकां आमी दिवं शकता म्हणजे ताबडतोब आमी चालू करूं शकता पण त्यांची विनंती आसली की साऊथ गोव्यान आमी ते करूंक जाय ते आमी सोमारा नाल्यार मंगळारा डेट फिक्स करून वचून 2-3 जागे आमी हांवें मनान आहा म्हाज्यो ते आमी एक्सप्लोर करून आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन कावन्सिल आनी जॉयंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तांकां इंटिमेट करतले मागीर ते येवन थरयतले वेदर दॅट इज सफिशियंट मडगांवच्यान होलसेल नुस्तें वेवसायिकांनी 1 नोव्हेंबरच्यान भायल्यान नुस्तें हाडपाचें बंद करपाचें थारायलां आमचें म्हणणें आयकून घेयात अशें मुखेल सचिवा कडेन तांणी मागलां मडगांवां नुस्तें तपासपी लॅब चालू करची अशेंय ते म्हणटात We are requesting Chief Secretary to call us for a meeting. Let us discuss कशें सोल्युशन करपाचें कशें प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचें हें इजी काय ना हेजें व्हडलेशें काय ना हें कितें जालां हें कितें स्प्रेड जाला पळय हें सगळें पॉलिटिक्स सोडून आनी काय ना इंतू लोकांक त्रास पब्लीक सफर जाता वी आर नॉट इम्पोर्टिंग फीश फ्रॉम इंटरेस्टेड फॉर डोमेस्टीक कन्झम्पशन मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेकार काणकोणच्यान देविदास गांवकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख वैजकी तपासणे खातीर घेतिल्ले नमुने आनी हेर वैजकी कोयर कंटेनरांत भरून वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या कोका कोला आस्थापना कडेन उडयला पळयात कांय खिणचित्रां आता घेऊया एक ल्हानसो विसव
विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लेस्बियन, गे, ट्रान्सजेंडरांक समाजान हेर मनशां प्रमाण समान वागणूक दिवपाक जाय हो मुद्दो पटोवन दिवपा खातीर तृतीय पंथीय समुदायाच्या वांगड्यांनी शेनवारा पणजे जागृताय रॅली काडली. सर्वोच्च न्यायालयान ब्रिटीश राजवटींतले आनी भारतीय दंड संहितेचे 377 कलम रद्द केल्ले. समान लैंगीक संबंधा विशीं हे कलम आशिल्ले. The rally is very important because to sensitize the Goan community talking about the issues of LGBT community which are faced by the community itself in Goa. So we are doing this rally because to educate and keep an advocacy for all the sectors of the society, which is private sector and government sector. And if we go to talk about the progressive decision by the Supreme Court is towards LGBT community is very positive, and we are welcoming that. And secondly, if I go to talk about the issues like which people doesn't know about LGBT communities, what the National Psychiatric Department of India has been declared that LGBT homosexuals are not suffering from any psychological disorder, and it's been proven by WHO, which is World Health Organization. So it is now we are going to have a successful first year, as in not has been called as a criminal people. It's consensual sex, but they are not giving the right of civil right which other people, general people, male and female, are acquiring. So the government needs to understand this also, that the law community has to have to understand this also. They need to provide all the requirement which other general people are requiring, and they need to provide us also. We have basically the choice. It's like our choice. It's not by law that they can tell us who we can fall in love with or who we can have a kid with. If we want to adopt children of the same sex, we are allowed to. If it's of the opposite sex also, we are allowed to adopt children, because at least the kid will have that much love and affection from maybe both the moms or both the dads, or vice, or a mom and a dad. We are celebrating love basically in Goa. Like after the section 377 was cleared, we have the rights of loving who we want to love. We do not have restrictions on who we can, who cannot love. So today it's the rally to support love and basically to tell everybody it is okay to love whoever you want to love. #love wins. The main idea of this Pride Walk is to raise awareness so that people know that we exist and it's okay to be different. If we want to if a guy wants to be with a guy, or a girl wants to be with a girl, or a guy wants to be with a girl, then it's fine. It's up to them. It's their life. Why not let them live? Why do we have to interfere? And as Chris said, if people want to adopt, it can be any combination of couples. It can be a guy and a girl and a girl, a guy and a guy. Having two male parents, or having one male, one female parent, having two female parents is better than having no parent at all. So I think why not? मुख्यमंत्री पर्रीकारान सयो करूंक नाशिल्ल्या वा तांच्या नांवान कामाच्या फायलीचेर सयो करून सरकारी निर्णय घेवप हो खूब गंभीर असो प्रकार. मुख्यमंत्र्याच्या नांवान फटीच्यो सयो करपी वा सयो करिनासतना म्हत्वाचे सरकारी निर्णय घेवपी अधिकाऱ्यांक बंदखणीचे वारें खावचें पडटलें अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. मुखेल सचिव सोडलो जाल्यार हेर एकाय मंत्र्या खातीर मुख्यमंत्र्या कडेन वेळ ना हाचे विशीं गोवा प्रदेश काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान तिडक उक्तायल्या. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. थंय फक्त सिग्नेचर जर ती ताजी ना जाल्यार म्हाका दिसता इट इज द व्हेरी बीग इशू. आनी ते कसले डिसिजन कसले हे अप्रुवल करतात आनी केल्यांक ही आजून कोणाक खबर ना. आमी फेब्रुवारी साकून ज्या दिसा साकून गोंयचो मुख्यमंत्री बरो ना जालो, ताका लिलावतीक व्हेलो, तेजे नंतर जी मेजर डिसिजन आसा ती सगळी मेजर डिसिजन वेदर इट इज तेगेली सिग्नेचर मारल्या काय तेणें ना, वेदर दॅट ओरल हेजेर कितें आसा, ओरल इन्स्ट्रक्शन ऑर ओरल अप्रुवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर. आनी हांव आज तुमचे मार्फत जे ऑफिसर्स ही ओरल अप्रुवल आनी जी सिग्नेचर खरे मुख्यमंत्र्याचे नासतना जे डॉक्युमेंट आसात ते अप्रूव करीत जाल्यार
तुमी कदाचित जेलीन वचपाची शक्यता आसतली. इतले दीस मुख्यमंत्र्या बरोबर एक वर ताका चर्चा करपाक सेक्रेटरी जर शकता जाल्यार मंत्र्यांक 2 मिनटांय कित्याक मेळपाक शकना? बाकीच्या ऑफिसरांक 2 मिनटांय कित्याक मेळपाक शकना? गोंयचो मुख्यमंत्री नजर कैदींक आसा ह्या सगळ्या कोटेरीच्या. आनीक एक खूब व्हडलो इशू म्हणजे कसल्यो फायल्स मुख्यमंत्र्याच्या नांवान ही कोटेरी पास करता आनी केल्या कितल्योश्यो ह्यो आजून कोणाक खबर ना. पूण काँग्रेस पक्ष ह्यो प्रत्येक डिसिजन आमी खणून भायर काडटले, आमी सोदून भायर काडटले आनी त्यो आमी लोकां मुखार दवरतले. आनीक जे कोणें चूक केल्यात, जे कोणें जबरदस्तीन ह्यो सगळे डिसिजन घेतलेले आसा ताका ख्यास्त मेळ सुद्दां काँग्रेस पक्ष शांत रावपाना. मजगती दिवचलेचो व्यावसायिक आणि समाज वावुरपी मेघश्याम रावत ताच्या वावुरप्यां सयत काँग्रेसीत गेलो. पणजेच्या आझाद मैदानाचेर काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान ताका येवकार दिलो. एक बरो यंग तरणाटो उमेदीचो प्रॉमिसींग बाब मेघश्याम रावत आयज आपल्या सगळ्या बरे मागप्या सभेत काँग्रेस पक्षांक आयज प्रवेश केला. आयज त्यांचे वांगडा आमी त्यांचे सगळ्यांचे काँग्रेस पक्षांक आयज स्वागत करतात. आयज एक दाखोवन दिता की कोणी रुलींग पार्टी जी आसा त्या रुलींग पार्टीक वचपाक लायन लागता. आयज रुलींग पार्टीक आयज लोक विटलेले आसात. रुलींग पार्टीची जे आयज गेल्या 1.5 वर्साक जे गोंय फाटल्यान व्हेला, आयज तळगांवांतले सगळे लोक जे आसा आयज सगळे तेजे बरोबर येयल्यात. सगळे नीज गोंयकार सामके गांवां रावपी सगळे नेटान आयिल्ले आसात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. बेकायदेशीरपणान पिस्तूल बाळगिल्ल्यान पोरणे गोंय पुलिशेन इंदिरानगर चिंबलच्यान एकल्याक अटक केल्या. ताचे कडल्यान 5 कारतुसां जप्त केल्यात. अटक केल्ल्या मनशाचें नांव विवेक जावरे. जावरे हो मूळचो कोल्हापूरचो. ताका 6 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. थळाव्या लोकांनी विवेका आड पुलिशेंत कागाळ केल्ली. हे कागाळीच्या आदाराचेर पुलिशेन सांपळो रचून 33 वर्सां पिरायेच्या विवेकाक धरलो. गोवा 365 ब्युरो पणजी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पोट हातीचेर घेवन बेकार बशिल्ल्या कामगारांक बेठी आश्वासना नाका. गोंयच्यो खणी सुरू करपा खातीर बेगोबेग वटहुकूम काडात अशें मंत्री विजय सरदेसायान केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभूक सांगला. गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामतीन पत्रकार परिशदेन ही माहिती दिली. शुक्रारा राती दिल्ली गेल्ल्या मंत्री विजय सरदेसायान शेनवारा केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभूची भेट घेतली आणि खणी बेगोबेग सुरू करपाची मागणी केली अशें दुर्गादास कामतीन सांगले. गोंयच्या खण अवलंबितांचे प्रस्न सरदेसायान ताच्या कानार घाले. खणी परतून सुरू करपा खातीर जाता तितले बेगीन वटहुकूम काडचो अशें ताणें प्रभू कडेन मागला अशें कामत म्हणटा. आयकात ताची उतरां. बाब सुरेश प्रभू जे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आसात हांकां मेळ्ळे सकाळी 9:30 वरांचेर आनी तांकां जे मायनींग डिपेंडंटांनी जे प्रश्न तांच्या मुखार पयर मांडिल्ले ओल्ड गोवा तो नोट आज बाब सुरेश प्रभू कडेन दिल्लो आसा. बाब सुरेश प्रभू एक म्हत्वाचे मंत्री आसात कारण जे ग्रूप ऑफ मिनिस्टर जे आसात GOM म्हणटा ताका मायनिंगेचेर सुरेश प्रभू ते GOMाचे पार्ट आसात आनी आमच्या अध्यक्षान आज तांची भेट घेवन सकाळी दिल्ली. तांकां क्लियर कट सांगिल्ली आसा की आनी आश्वासनां म्हणटा ती नाका. फाटले 1-1.5 वर्स जाल्यार आमी आश्वासनांच पळयतात की अर्ली रिझम्पशन ऑफ मायनींग जर आमी करतले जाल्यार ऑर्डिनन्साची ताबडतोब गरज आसा. आनी तांच्यांनी क्लियर कट तांकां एक लायन स्टेटमेंट केल्लो आसा की ऑर्डिनन्स शूड कम आउट विथआउट एनी फर्दर डिले. मये मतदारसंघा खातीर गोवा फॉरवर्ड पक्षान सुरू केल्ले हेल्पलायन सेवेचे ह्या वेळार उक्तावण जाले. लोकांचे प्रस्न प्रशासना मेरेन पावोवपाचें काम हे हेल्पलायनीच्या माध्यमांतल्यान जातले अशें कामतीन सांगले. फोंड्या हेल्पलायन लॉन्च केली तुमकां खबर आसतलें 1-2 म्हयन्या पयलीं आनी फातोर्डा लॉन्च केल्या नंतर लोकांचो डिमांड आशिल्लो की बाब संतोशान हांगा एक हेल्पलायन लॉन्च करचें तातूंत बारीक जी कामां आसा फॉर एग्जाम्पल एक गांवांत जर लायट गेली जाल्यार सामान्य नागरिकाक खबर आसना की खंय फोन मारप तो. जर आमकां जर कळयलें मारून जाल्यार ताजी मुखार कशी करूंक जाय तें आमचें ऑफिस दखल घेतलें आनी त्या मनशा पर्यंत कामाचें आमी जी केलां तें आमी ताजे कडेन पावयतले.
So basically helpline will act as a intermediary between the public and आमचो जो उमेदवार आसा संतोष. दिवचलेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. JCI वर्ल्ड काँग्रेसीच्या वांगड्यांची वर्सुकी मेळावो 30 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबर मजगती गोंयांत जावपाचो आसा. बांबोळेचो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, हॉटेल ग्रँड हयात आनी दोनापॉलच्या हॉटेल सिदाद ए गोवा अशा 3 सुवातांचेर वेगवेगळी सत्रां जातलीं. हे पत्रकार परिशदेक सभापती प्रमोद सावंत हांचे बराबर गौतम खरंगटे, पूनम सिरसाट, अर्पित हाती आनी हेर मान्यस्त हाजर आशिल्ले. कार्यावळीचे उक्तावण राज्यपाल मृदुला सिन्हा करतली. संवसारभरांतल्यान JCI वर्ल्ड काँग्रेसीचे सुमार 3000 वांगडी मेळाव्यात वांटेकार जातले. वेगवेगळ्यो कळाशी हांगा पारखुवपाक मेळटल्यो. 3 दिसां भितर वेगवेगळ्या कार्यसत्रांतल्यान जावपी चर्चेंतल्यान गोंयचे पर्यटन, उद्देग आनी गोंयच्या अर्थकारणाक चालना मेळटली अशें सभापती प्रमोद सावंतान सांगले. JCI World Congress 2018. The JCI India and JCI Goa, they are organizing this JCI World Congress in Goa from 30th of October to the 3rd of November. I think the JCI World Congress is organizing inaugural ceremony is on 30th, the Shama Prasad Mukherjee Stadium. For this function, the chief guest for this function is our Honorable Governor Mridula Sinha ji for the inaugural ceremony. This program will be in the 3 venues in Shama Prasad Mukherjee Stadium, then Sidali Goa Hotel and Grand Hyatt. These are a proud moment for the Goan. कारण जेन्ना more than 100 countries 3000च्या पेक्षा चड पार्टिसिपंट गोंयांत येता, हे गोंयाक खूब कितें दिवन वयतले. म्हणजे आमी जशें म्हणटा की टुरिजमाकूय बुस्ट दितले, बिजनसाकूय बुस्ट दितले, अशा वेगवेगळ्या पद्दतीत गोंयच्या इकॉनॉमीक भर घालतले. हें एकच व्हडलें आसा. त्या खातीर म्हणजे फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड वॉट एवर द हेल्प आमच्या कडल्यान जी पॉसिबल जाल्या ती हेल्प तांकां करप शक्य जाल्या. जाल्यार JCI खातीर ही वर्ल्ड काँग्रेस ऑर्गनायज करपाक सदोदीत आमी सहकार्य केल्लें आसा, एज अ गव्हर्मेंट म्हणूनय सहकार्य केल्लें आसा. For this World Congress from JCI India, we are having more than 750 delegates who will be attending this World Congress, and they will be playing the dual role in the sense that they will be also a part of delegation and they will be also a part of host team for this World Congress. This World Congress is certainly going to benefit each and every delegate of JCI India, because as rightly addressed by Congress Director Poonam and SGRA, that there are a lot of events and programs, so our members will be getting an opportunity, especially in the individual development programs. So they will be part of those programs and they will get a lot of learning from the great programs which are going to be organized during all the times of World Congress. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. पणजे वटेनच्यान मांडवी पुलाच्यो एक अश्यो 2 लेनी बंद केल्ल्यान वाहनांची व्हडलीशी गचमुंडी जाल्ल्याचे दिसून आयले ना. तरीकूय फुडले आनीक 3 दीस पुलाचे तपासणे खातीर ह्यो लेनी बंद उरतल्यो. पुलाची तपासणी करपा खातीर PWD खाते दरेका पुलाची एक लेन ठरावीक वेळार बंद करता. मात ताका लागून वाहन चलोवप्यांची गैरसोय जावची न्हय हाची ट्राफिक पुलीस आनी न्हय येरादारी खाते जतनाय घेता. पळयात मांडवी न्हंये वयल्या 2 पुलां वयल्यान जावपी येरादारी. परवरेच्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा आणि व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमच्यो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.